आरक्षणाचो विषय राष्ट्रपतीकडेन येना। हो विषय खरो गृहमंत्री अमित शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां लागता। ताका लागून भाजपाच्या कोर कमिटी बसकेंत एसटी आरक्षणा संदर्भात शिष्टमंडळ गृहमंत्री आणि प्रधानमंत्र्याक मेळपाचो निर्णय घेतला। ह्या विशयाक न्याय दिवपाची जबाबदारी आमची आसा म्हण सभापती रमेश तवडकर उलयल्यात। आरडीएक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। रिझर्वेशनाचेर कितें डिस्कस जालें राष्ट्रपती कडेन? जो विषय राष्ट्रपतीकडे येना त्यामुळे म्हणजे खरो विषय जो आसा न्ही तो होम मिनिस्टर आणि पंतप्रधान हांच्या खात्यान घेतात। आणि काल आमच्या कोर टिमी जी आसा भारतीय जनता पार्टीची तातूंत तो विषय जाल्लो आसा। मुख्यमंत्र्यान ताजें स्टेटमेंट केल्लें आसा आणि हो प्रायोरिटीन विषय जो आसा तो म्हणजे एक डेलिगेशन पार्टी आणि सरकार जे डेलिगेशन होम मिनिस्टराकडे व्हरपाचें असो निर्णय जाल्लो आसा। आणि ती म्हाका खात्री आसा की जो विषय जर आमी व्यवस्थीत जर परस्यू केलो जायत त्या विशयाक 100% रिजल्ट येतलो। पण 26 पर्यंत वाट पळोवची पडटली। 70 कांय गजाली ज्यो लॅप्सी आसा 26 पर्यंत म्हाका दिसता 27 इलेक्शन ताजे पयलीं जे आसा विशय रिजल्ट जातलो। आणि आत्तां म्हाका दिसता म्हणजे लोकसभेच्या हाजे पयलीं आसा न्ही त्या विशयाचे पाठपुरावा करून तो विषय सोडूंक जाता काय कितें ही हाजी चांचपणी आसा न्ही की गोंय सरकार मुख्यमंत्री करत। पूण समाजान म्हटलां की ते इलेक्शन बॉयकॉट करतले सो तो विषय कशा आसा हांगा म्हजे सारको मनीस आसा गोंय सरकार किंवा मुख्यमंत्री आसा पदरी आसा तांणी नकारात्मक भुमिका घेवंक ना। म्हाकाय विशय आसा आमी जर बरे वचून कन्विन्स केले जाल्यार तो त्या विशया खातीर निर्णय म्हणजे समाज वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रतिक्रिया आसतल्योच न्ही त्यो। तुमी तेंच्या समाजा वांगडा रावतले कोणे हांव रावपाचो विशयच ना न्ही रे। विशय सॉर्ट आउट करपाची जबाबदारी म्हणजे ताका न्याय दिवपाची जबाबदारी आमची आसा त्यामुळे तो हें करपाचो विशयच ना न्ही रे।